खाणीचो लोकांक कांयच उपयोग ना. त्यांच्याकडे इसी असली म्हणून ते सुरू करूंक शकना आणि ताका साथ आमचे मुख्यमंत्री दिता. हे आमच्या गोंयच्या लोकां खातीर आणि गोंयच्या तिजोरी खातीर भयानक अशा प्रकारची गोष्ट आसा. तुमचो डायरेक्टर बसला तो नॉन टेक्निकल बसला, ताका माती खबर ना आणि त्याचे दुष्परिणाम म्हणून एनवायरमेंटान न्हंयचेर, पाणयाचेर, लोकांचेर सगळ्यांचेर जायत आसा. हेचो एक कॉम्प्रिहेन्सीव रिपोर्ट तयार जावपाक जाय आसलो. गोंयान मायनिंगाची गरजच ना. वाहतूक जी आसा ती परत एकदा सुरू झालेली आसा. वेदांता कंपनीन आपली खाण वाहतूक जी आहा ती सुरू केलेली आसा. जाल्यार दुसऱ्या वाटेन पिळगांवच्या शेतकारांनी आंदोलन केल्लेलें आसा. त्यांचे अशें म्हणणें आसा की त्यांच्या जमनींसून जी खाण वाहतूक जाता ती तांकां बंद करपाची आसा. ह्या बोवाळानूच जी खाण वाहतूक सुरू जालेली आसा त्याच्या बद्दल आमी चर्चा करपाक आयज दिवचले येयल्या. नमस्कार, हांव विनायक सामंत, तुमी पळयतात गोमंतक टीव्ही आणि आज जे आमी विशय घेवन येयला खाण वाहतूक आणि खाण ह्या विशयाचेर आमच्या वांगडा चर्चा करपाक आसा रमेश गांव सर, जे स्वता दिवचल रावतात. त्यांच्या बद्दल वेगळे सांगपाची गरज ना. एक पर्यावरण प्रेमी आसा, एक एक्टिविस्ट आसा, ज्यांनी ह्यान आदी सुद्धा खाण ह्या विशयाचेर उलयल्ले आसा, आवाज केल्लो आसा. त्यांच्या कडसून जाणून घेवया की हो विशय कितें आसा, खाण वाहतूक कितें आसा, शेतकऱ्यांचें आंदोलन कितें आसा आणि हो सगळोच विशय गोंयाक खंय पर्यंत व्हरतलो हेचेर आमी चर्चा करुया. रमेश गांव सर, खूप खूप स्वागत तुमचें आमच्या ह्या कार्यावळीन. सगळ्यात पयलीं म्हाका सांगा, तुमी दिवचलेन रावतात, हांवूय दिवचलचोच. दिवचलेन आतां जी वेदांता कंपनीन खाण वाहतूक सुरू केल्या तेचो दिवचलकारांक किंवा गोंयाक कितलो फायदो आनी कितलो तोटा? हांव म्हाजें सांगना, सुप्रीम कोर्टानूच कितें म्हटलां तें सांगता. माननीय सुप्रीम कोर्टान स्पश्ट सांगलेलें आसा की खाणीचो लोकांक कांयच उपयोग ना. ह्या शब्दांनी सरळ सुप्रीम कोर्टान सांगलेलें आसा आणि ते बी गोंयच्या संदर्भातले, कळ्ळें. त्यामुळे हे जर सुप्रीम कोर्टाचें म्हणणें आसा जायत जाल्यार मागीर म्हाज्या म्हणण्याचो वेगळो अर्थ काडपाची गरज ना. खाणी सुरवाती पासून त्यो आतां पर्यंत, आतां जितक्यो ऑक्शन जाल्या त्यो, ज्यो ऑक्शनाक वयतल्यो त्यो, गोंयां खातीर आनी गोंयच्या लोकां खातीर तेचो कांयच उपयोग ना. हें कित्या खातीर सांगता, गेलीं 10 वर्सां जी खाणी बंद आसल्यो, गोंयान कांयच व्हडलोसो फरक पडोंक ना. मार्केट सगळें वेवस्थीत चलतालें. सगळी कडेन दिवचले मार्केट चलतालें, पणजे मार्केट, म्हापसा मार्केट, सांग्या, सावर्डे, कुडचडे, सगळी कडेन वेवस्थीत सगळ्यो गजाली घडटाल्यो. त्यामुळे खाणीच्या मुळे व्हडलें कितें आमचेर संकट येयलें गोंयचेर अशें कांय ना. आनी तशें संकट येयलें जायत जाल्यार तुमी कामगारांक कशें काडले? म्हणजे कामगारांक काडलेतच तुमी. तेंचे ज्यांचे ट्रक आसले तेंचे ट्रका सकट तांकां घरा बसयले तुमी. मागीर हें संकट तुमी जर हाडूंक शकता जायत जाल्यार गोंयचेर संकट येयलें म्हणून कित्याक बेश्टी आड्डी मारतात? सादें न्हय तें. तुम्ही आत्ता ट्रक मालकांचो विषय काढलो, कामगारांचो विषय काढलो, खूप बरो विषय आसा. तुम्ही म्हाका सांगात की खाण सुरू जाली तेन्नाच्यान तुमी खाणी पळयता. तुमकां अशें म्हणपाचें आसा की खाण बाबा पयलीं चलताली ती मॅनेज अशें, आतां जी मनमानी चल्ल्या खाण कंपनीची? हय, आणि आतां तर ती भयानक चल्ल्या. म्हणजे साधारण 2005 पासून चायनान ज्या वेळाचेर बूम येयलो आणि रेट जवळ जवळ $180 पर्यंत गेलो, तेन्ना तर ते इतके ओरबाडपा लागले ना. आणि तेचेर मॉनिटरींग कोणाचेंच ना. मॉनिटरींग ना, सर्वेलन्स ना. त्याच्यामुळे त्याचा फायदो जालो. आणि दुसरी गजाल म्हणजे भयानक ओवर लोडिंग करपाक लागले. त्यामुळे त्या हाचेर इंटरवेन्शन मागीर म्हाका करचें पडलें हायकोर्टान वचून. तेन्ना पासून मागीर ते ओवर लोडिंग म्हणजे 10 टनाच्या जाग्याचेर 20-20 टन ते व्हरपाक लागले. मागीर तेंचेर कंट्रोल येयलो आणि ते 10 टनाचेरच येयले. हय, पण ते ट्रिपी वाडोवपाक लागले. आतां ह्यो ट्रिपी कितले वाडप हे इसीन दिल्लें आसता. एनवायरमेंट क्लियरन्स ऑर्डरान भितर स्पश्टपणे सांगलेलें आसता आणि हेंच्यांनी नमूद केल्लें आसा. जो टेक्निकल रिपोर्ट तांकां दिवचो पडटा त्या भितर की आमी दिसाक इतक्यो किंवा तासाक इतक्यो ट्रिपी मारतले आणि आमचें प्रोडक्शन इतकें आसतलें दिसाचें. पण 2005 पासून अंधाधुंद सगळें चलत इतके रावले की तेचेर पळोवपाक कोणा कडेच ना. इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्स, त्याच्या नंतर पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, त्याच्या नंतर मायनिंग डिपार्टमेंट, हेंच्या कोणाच कडेन पळोवपा खातीर टायम ना. दुसरें ते मायनिंग डिपार्टमेंटान ते स्टँड असो घेतलो शाह कमिशनच्या वेळाचेर की आमी तेंचेर देखरेख दवरूंक शकना, कित्याक आमच्या कडेन स्टाफूच ना. आतां तो स्टाफ ना हें कारण जावंक शकना न्हय. स्टाफ ना म्हणून तुमी सबंद राज्याचो आर्थीक कोणो म्हणटात तुमीच, तो कोणो सामको एकदम कमजोर करून उडयतात.
स्टाफ ना म्हणून म्हणजे हे विचित्र म्हाका काय म्हणजे लॉजिकच कळना हे आयतल्ले ह्या म्हणजे राजकारण्यांचे लॉजिक लक्षात न येणारे आसा. पण एक गोष्ट लक्षात येता की मायनवाल्यांचो जास्तीत जास्त फायदो जावचो म्हणून हे सगळे लॉजिक सरकार वापरता. तुम्ही एक विषय काढलो इसीचो एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्स. तुम्ही स्वतः एक पर्यावरण प्रेमी असा आणि आता जी दिवचलच्या वाठारांत मायनिंग सुरू केला वेदांतान तर ती बेकायदेशीर असे तुमच्या म्हणणें आहा. पूण वेदांता कंपनी म्हणटा की त्यांच्याकडे इसी असा एन्व्हायरमेंटल क्लिअरन्स असा आणि त्या धर्तीचेर त्यांनी वाहतूक जी असा ती सुरू केलेली असा. हे कशें कितें? पळय त्यांच्याकडे इसी आसा वगैरे ह्याका काय अर्थ ना. त्यांच्याकडे इसी असली म्हणून ते सुरू करूंक शकना. जे बेकायदेशीर आसा ते बेकायदेशीर. पण जाला कशें सरकारचो पूर्ण पाठिंबो वेदांताक आसा. म्हणजे लोक आडयत म्हणून काल सुद्दां ट्रान्सपोर्टेशनच्या वेळाचेर व्हडले बस भरून पुलीस धाडलेले. आतां कित्याक जाय तुज्या कडेन कायदेशीर जर आसा जायत जाल्यार तुका इतकी पुलीस फाटोवची गरज ना न्हू. आनी मुख्यमंत्र्याकय गरज ना की तांकां धमकी दिवन सांगपाचें तुमी जर आडयले जाय जाल्यार तुमकां आपूण भितर उडयतलो. हें कशें कितें तें म्हणजे तूं लोकांक भेश्टयताय तुज्या मुख्यमंत्री पदाचो वापर करून सत्तेचो वापर करून लोकांक भेश्टयताय आनी तूं आतां काल परवा सांगताय की पब्लीक इंट्रस्ट खातीर आपूण हें करता आनी दुसऱ्या बाजून लोकांक भेश्टयता. म्हणजे कितें नेमकें कितें करपाक सोदता तूं? म्हणजे तुम्ही अशें म्हणच्या की मुख्यमंत्र्यांचो सरळ सरळ वेदांता कंपनी किंवा खाण मालकांक पाठिंबो आसूंकूच जाय. त्या शिवाय इतकें कित्याक जाता? त्याच्या खातीर तो आउट ऑफ वे वचून जेन्ना सांगता की दिसाचे जालेच रातचे 11:30 ते 5:30 पर्यंत ताका ट्रान्सपोर्टेशनची खुली परवानगी. हें कित्याक घडटा? कित्याक तूं पब्लीक इंट्रस्ट म्हणटा जायत जाल्यार हें ट्रान्सपोर्टेशन पब्लिकाक हानिकारक आसा हें समजूंक जाय. दुसरी गजाल अशी की फेब्रुवारी 2012 सुप्रीम कोर्टान एक ऑर्डर पास केल्या स्लीप इज अ फंडामेंटल रायट. आतां जेन्ना सुप्रीम कोर्ट सांगता स्लीप इज फंडामेंटल रायट म्हणून तेन्ना तूं परत रातचे 11:30 ते 5:30 पर्यंत ट्रान्सपोर्टेशन कशें अलाव करता? म्हणजे लोकांची झोप मोड जातली. म्हणजे सुप्रीम कोर्टान जी ऑर्डर दिला त्याच्या विरोधी तूं परवानगी दिता वेदांताक. आणि ती बी वेदांताक खास करून कित्याक तर वेदांताक जो लॉस जाला तो भरून येवचो म्हणून 6 म्हयने ब्लॉक जाल्ले ना. ट्रान्सपोर्टेशन ब्लॉक जाल्ले शेतकऱ्यांनी आडयलो आपलो रस्तो आनी तो रस्तो कितें तेंचो न्हू पण तेणी तें दाखोवन इसी मेळयल्या. म्हाजें जें म्हणणें आसा की बेकायदेशीर पद्दतीन तुवें इसी मेळयली आनी त्याच्यामुळे तुका हें बेकायदेशीर ट्रान्सपोर्टेशन करपाक गावलें आनी तेका साथ आमचे मुख्यमंत्री दिता. हे आमच्या गोंयच्या लोकां खातीर आनी गोंयच्या तिजोरी खातीर भयानक अशा प्रकारची गोष्ट आसा. पण मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे स्वतः खाण बेल्टांतले राहत. कुटुंबी गांवांत कुटुंबी त्यांचो गांव तांकां स्वता खबर आसा की खाण कितली फायदेशीर आनी कितली नुकसानकारक किंवा लोकांक कितलो त्रास जाता. इतले आसतना शेतकऱ्यांचें आंदोलन चलता पिळगांव. इतले आसतना सुद्दां ते टेकन ऑफ ग्रांटेड घेतला अशें तुमकां दिसता? टेकन फॉर ग्रांटेड लोकांक आनी शेतकऱ्यांक म्हणजे वेदांताच्या समोर शेतकऱ्यांक जेन्ना ते धमकी दिता की जर तुमी आडयली जाल्यार तुमकां भितर उडयतले आनी पुलीस फोर्स दवरून पयले फावट तेंच्यांनी ट्रान्सपोर्टेशन केलें बेकायदेशीर. फेन्सिंग असलें तें मोडपाक लायलें. कोणाच्या खुस्ताचेर केलें वेदांतान? कोणाच्या खुस्ताचेर केलें? म्हणजे टेनन्सीच्या संदर्भांसून डेप्युटी कलेक्टरा कडेन सगळे एप्लिकेशनां पावल्या. हायकोर्टान केस पावल्या. तेंची कलेक्टरा कडेन परत केस पावल्या. हांगासर सगळ्या कोर्टांच्या कडेन केस पावल्या. तरी आसतना फोर्सान तें फेन्सिंग मोडून झोपडी उडोवन ताका ट्रान्सपोर्टेशन 6 म्हयने करपाक दिलें. कोणाच्या खुस्ताचेर? पूण जेन्ना मुख्यमंत्र्यान बसका घेतली शेतकरी असले ट्रक मालक संघटना असली दोनूय सायडीक त्यांनी समजोवपाचो प्रयत्न केलो. त्या मिटिंगे उपरांत ही ट्रान्सपोर्टेशन स्टार्ट जाला. सो तुमकां त्या मिटिंगेन काय यश मेळ्ळां अशें दिसना? काय ना, अजिबात ना. म्हाजें तर म्हणणें अशें आसलें की तूं शेतकऱ्यांची मिटींग घेताना तूं वेदांताच्या ऑफिसरांक आपय आनी बसय. तुमचे डॉक्युमेंट दाखय. तुमच्या डॉक्युमेंटांनी ट्रान्सपोर्टेशनच्या बाबतींत कितें सांगलां तें म्हाका पळोवपाक जाय, चॅक करपाक जाय. जितको तूं हार्ड रावता आमच्या शेतकऱ्यांच्या संदर्भात पुलीस फोर्स वापरता ते वेदांताच्या ऑफिसरांक आपय बसय. EIN तुवें कितें सांगलां ट्रान्सपोर्टेशनच्या रस्त्याच्या बाबतींत तें म्हाका पळोवपाक जाय. परत EC जी आसा त्या ECन कितें सांगलेलें आसा
ट्रान्सपोर्टेशनच्या बाबतींत तुवें कितें कमेंट केल्ले आसात, तुवें कितें कमिटमेंट केल्ले आसात तें म्हाका पळोवपाक जाय. हें कित्याक करिना? म्हणजे तूं एक तर्फी रावला, एका बेकायदेशीर सगळें करपाक दिता, तुजी सत्ताय वापरता बेकायदेशीर करपा खातीर, आनी शेतकऱ्यांचेर मात्र तूं कायद्याचे हें दाखयता, वचको दाखयता. हें कांय कळना. म्हणजे तुमी वेलफेअर स्टेट म्हणप आमी काय वॉरफेअर स्टेट म्हणप ही? पण ह्या आता जेन्ना ऑक्शन करपाक जाले तेन्ना सुद्धा मुख्यमंत्र्यांनी एक विधान केलें की ऑक्शन जाल्या उपरांत जो फंड येतलो तो सरकारच्या तिजोरीन येतलो, सरकारची मदत जातली, राज्य चलोवपाक मदत जातली. ह्या स्टेटमेंटा कडेन तुमी कशें पळयता? हो स्टेटमेंट निव्वळ धूळ फेक, लोकांच्या दोळ्यान धूळ फेक. तें जर असलें जायत जाल्यार आज ट्रान्सपोर्टेशन जावन 6 म्हयने जाले, मॉनिटरींग खंय आसा? GPS सिस्टम खंय बसयल्या? ट्रकांक GPS सिस्टम बसयतले म्हणून सांगलेली ती खंय बसयल्या? दुसरी गजाल अशी की सुप्रीम कोर्टाची जी ऑर्डर आसली पयलींच बॅन केल्या तेन्ना सुप्रीम कोर्टान सांगलेलें चीफ सेक्रेटरीच्या हाती सकयल एक कमिटी स्थापन करा, त्याच्या नंतर ते सगळे मॉनिटरींग करून रेग्युलेशन जावनी सगळ्यांक जावनी. हें जर करीत जाल्यार तिजोरीन पयसो येता. आतां ज्या पद्दतीन मायनींग जाल्लें आसा त्या पद्दतीन जर तशेंच चालू उरलें जायत जाल्यार तिजोरीन पयसो येण्याची शक्यता म्हणजे फक्त ती रॉयल्टी. तेंय बी हांव सांगता, जर समजा 1000 टन जर खणले जायत आनी 1000 टन भायर काडले जायत तर रॉयल्टी फक्त 500 टनाची येतली, कारण मॉनिटरींग ना. कळ्ळें? मॉनिटरींग ना, GPS सिस्टम बसोवंक ना, त्याच्यामुळे कितले हेलें भायर तेंच्यांनी मायनीच्या वचून हें कशें कळटलें? त्यामुळे मुख्यमंत्री जे सांगता न्हय त्या तर कांय अर्थ ना आनी तथ्यय ना. तुम्ही GPS सिस्टम बसयात, कितले भायर काडटा ट्रक, कितले टन त्याचे कॅल्क्युलेशन करा. तेंच्यांनी सांगलां ते दिसाक आमी 8000 टन काडटले. हे 8000च काडटा काय ना हें कशें कळटलें? तुमचो डायरेक्टर बसला तो नॉन टॅक्निकल बसला, ताका मातीय खबर ना. हांव तर चॅलेंज दिवन सांगता, म्हाका जितके मायनिंगाचे खबर आसा त्याचे 10% सुद्दां ह्या डायरेक्टराक खबर ना. तो मनीस हे मायनिंगांक कसो कंट्रोलान हाडटलो? कसो कंट्रोलान हाडटलो? आनी तो जर कंट्रोलान हाडूंक शकना जाल्यार तिजोरीन पयशे येतले कशे? आजून रॉयल्टी चुकयल्ले 90 कोटी रुपया जे असेंब्लीन सुद्दां जेचेर चर्चा जाली ते दिल्या काय ना हो प्रश्न पडटा. म्हणजे ते रॉयल्टी चुकोवंक शकता. आतां तर कसो रावतलो तो ओगी? आनी वेदांताच्या बाबतींत तर आमकां सगळें खबर आसा, सगळ्यो गोश्टी इल्लिगल खंय खंय जाल्या त्यो. झांबिया पासून म्हाका सगळें खबर आसा, भारतानूय नियामगिरीचें सगळें खबर आसा. त्याच्या नंतर तेणी युनिवर्सिटी खातीर जागा घेतली तेंय खबर आसा कितें कितें प्रकरण तें. मागीर तेचेर NGTन स्टे हाडली, सुप्रीम कोर्टान स्टे हाडली. ह्यो सगळ्यो गजाली तो तुका हांगा गोंयांत इल्ल्याशें आयकतलो. आनी जी तर एडमिनिस्ट्रेशन टोटली कॉलेप्स जाला गोंयांत, थंय तुका वेदांत आयकता. एक भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ नेते आसा आणि माजी केंद्रीय मंत्री आसा सुरेश प्रभू हांच्यांनी एक स्टेटमेंट केले की गोंयांत जी नैसर्गिक संपत्ती ही सांबाळून दवरपाक जाय आनी गोंयांत आतां खंय तरी गोंयाची कॅरिंग कॅपेसिटी कितली आसा याची टेस्ट करपाक जाय. सो ह्या त्यांच्या स्टेटमेंटा कडेन तुमी कितें म्हणटा? त्याच्या स्टेटमेंटात हांव पयलीं पासून सांगता की तुमकां कितल्यो खणी जाय न्हय तेच्यो हे काडा. म्हाजें म्हणणें अशें, टिचबर गोवा 3702 स्क्वेअर किलोमिटरचो 600 स्क्वेअर किलोमिटर हो वेस्टर्न घाट येयलो. त्याच्या नंतर उरलो 3102 स्क्वेअर किलोमिटर इतकीच एरिया उरली. त्या भितर परत तुमचे सेटलमेंट झोन आसा. आनी ह्यो खणी दिल्ल्यो पोर्तुगीजांनी, त्यो मॅन्युअल ऑपरेशन खातीर दिल्ल्यो आनी त्यो खेड्यांनी आसल्यो. आतां तुमचे 1990 पासून सगळे सॉफिस्टिकेटेड मशिनरी येयली म्हणून त्याच्या नंतर कितले मॅक्झिमम जे जाता तितके एक्सकावेशन जाता आनी त्याचे दुश्परिणाम म्हणून एनवायरमेंटान, न्हंयचेर, पाणयाचेर, लोकांचेर सगळ्यांचेर जायत आसा. हेचो एक कॉम्प्रिहेन्सीव रिपोर्ट तयार जावपाक जाय आसलो. तो रिपोर्ट अजुनूय तयार जायना. टिचबर गोंयान आनी आमी व्हडली हुशारकी मिरयता. गोंयांक 4 फावटी आमकां वेस्टर्न रिजनांतले बेस्ट स्टेट म्हणून अवॉर्ड मेळ्ळे. अरे तुमच्या कडेन जर स्टडी ना, जे मायन तुमचे न्हंयो काबार करता, बांयो काबार करता, वॉटर बॉडीज काबार करता, तेचेर तुमचो स्टडी ना आनी कित्याक हुशारकी मारप आमी? म्हणजे अशी परिस्थिती आमच्या कडेन आसा. इनफॅक्ट आतां मायनींग चालू जावन आमच्या कडेन 71 वर्सां जाली. आतां इतक्यान आमच्या कडेन डेटा जाय आसलो की बाबा ह्या एरियेन
अमके वॉटर बॉडीज आसात थंय म्हाज्या कडेन डेटा आसा आणि जी एरिया जी स्टेट इल्लीशी स्टेट जेची 96% ऑफ द जॉग्राफिकल एरिया इज अ कॅचमेंट एरिया ऑफ ऑल द वॉटर बॉडीज. अशा स्टेटीन जेव्हा तुम्ही मायनिंग सुरू करतात ना तेव्हाचेर तुमकां खूपच काळजी घेवची पडटा. पण जवळ सगळीं सरकारां बेफिकीर आसा. रायट फ्रॉम 63 सगळीं सरकारां मायनिंगच्या बाबतींत बेफिकीर वागतात. त्यामुळे पाण्याचो प्रश्न भरपूर मोठ्या प्रमाणात येतलो आमच्याकडे. म्हणजे ही एक अवस्था आमच्याकडे आसा जी म्हणजे लिटरेट असून गोवा 90% लिटरसी असून गोवा अजूनही बॅकवर्ड असलेल्या सारखे मायनिंगच्या संदर्भात काम करता. टेक्निशियन्स दिना वापरिना ते हाडूंक जाय. त्यांच्या कडल्यान अभ्यास करून घेवपा जाय. ज्या पद्दतीन तुम्ही म्हादयचेर फेल गेले त्याच पद्दतीन मायनिंगाचेर तुमचो पूर्णपणे सपशेल पराभव जायत आसा आणि तिजोरी खाली जायत आसा, खडखडीत जायत आसात. कांयच फायदो ना मायनिंगचो. म्हणजे गोंयान ज्यो मायनिंग खरें म्हटल्यार गोंयाक मायनिंगेची गरजूच ना अशें तुमकां म्हणपाचें. आतां हो मातसो धाडशी स्टेटमेंट जातलो पण हांव तो करता. गोंयान मायनिंगाची गरजच ना. गरज आसा जायत जाल्यार फक्त तुमी 10 मिलियन टन्स इतकेच काडप त्याच्या वयर काडप ना. त्याच्या वयर काडप म्हणजे गोंयांक सगळ्यांक धोको. तो आतां मांडवीचीच गजाल सांगता हांव. मांडवीचेर 1 किलोमिटरच्या अंतराचेर 10 लार्जेस्ट मायन्स आसात आणि ते प्रत्येक दिसा 1,01,250 मेट्रीक टन रिजेक्शन जनरेट करता. आतां हे जनरेट जाल्ले रिजेक्शन पावसाच्या दिसांनी खंय वयतले? म्हणजे तुमकां तुमची मांडवीची पर्वा ना. म्हादयच्या म्हादयच्या किनाऱ्याचेर काठाचेर 5 खणी आसात लागलेल्यो नोंदलेल्यो. आतां म्हादय बचाव आनी म्हादयचेर तुमी सुप्रीम कोर्टान वयतात. सुप्रीम कोर्टानूच सांगलां एडवोकेट जनरलाक तुमकां मायनिंगाचें कित्याक पडलां काय म्हणून. हांव म्हणटा अशें म्हणून न्हू. सुप्रीम कोर्ट ज्या वेळार तुमकां कानपिचक्यो दिता की तुमी मायनिंगाचे बाजून कित्याक आसात त्या वेळार कितें तें खरी भितरली गोश्ट भायर सरता पण हे लक्षान कोणेक घेयना. म्हणून हांव ह्यो सगळ्यो गजाली हांव त्याचो अभ्यास करता. त्याच्यामुळे म्हाका ह्यो सगळ्यो गजाली खबर आसा इन्क्लुडींग सुप्रीम कोर्टाच्यो ऑर्डरी सुद्दां. म्हणजे अशा परिस्थितीन तूं म्हणटा त्या प्रमाणे मायनिंगाची खरीच गरज आसा. म्हाजें म्हणणें अशें की मायनिंगाची तशी गरज ना. जर गोवा इंटॅक्ट उरतलो जायत जाल्यार आनी गोंयचे हिंटरलँड एनवायरमेंट आनी त्याच्यामुळे वाडणारो आमचो जो ट्युरिजम आसा ना तो जर वाडपाक जाय जाल्यार आमकां मायनिंगाची गरज ना. कारण आतां कोस्टल ट्युरिजम जो आसा ना तो ड्विंडल जायत आसा. तो कमी जायत आसा आनी तो कमी जातलो. त्याच्या नंतर तुमचें ट्युरिजमचें कोणाचेर अवलंबून दवरतले? तुमकां हिंटरलँड ट्युरिजम कडेन लक्ष दिवचें पडटलें. तेंय बी परत काटेकोरपणान काळजी घेवन. नाजाल्यार आमची परत इकॉनॉमी मुळात आमच्या कडेन सोर्सीस कांय ना आनी आमी फक्त मायनिंगाक म्हणटा पण मायनिंगा कडल्यानय आमकां जितको जाय तितको पयसो येयना. ते फटयतात. तेचेरय कंट्रोल ना. त्यामुळे गोंयची परिस्थिती बिलकूल कठीण आसा हें म्हाका सांगचें पडटा. शेवटचा प्रश्न तुमकां विचारता. तुम्ही खूप बरी माहिती दिली, खूप बरी चर्चा केली. खाण कितले फायदेशीर आसा आनी त्याचो कितलो तोटो आसा हें सांगलें. तुमकां त्याचो अभ्यास आसा. आमच्या माध्यमांतसून तुम्ही सरकाराक कितें सांगूंक सोदता? जनतेक जाल्यार तुम्ही सांगल्यात. सरकाराक तुम्ही कितें सांगूंक सोदता की खाण वेवसाय जर तुमकां चलोवपाक जाय जाल्यार सरकारान आत्तां सगळ्यात पयलीं प्रायोरिटीचेर कितें घेवपाची गरज आसा? तूं बरो प्रश्न विचारलो. म्हणजे मुळात आतां हांव सांगता आतांचे ऑक्शन सुद्दां चल्लेले आसा न्हय ज्या एरियेंचे इलिगल. तूं कशें काय म्हणटलो? सुप्रीम कोर्टान 2018च्या ऑर्डरीन स्पश्टपणे सांगलेलें आसा तुम्ही शूड गो फॉर ऑक्शन फॉर द फ्रेश लिजीस आणि त्याच्यानंतर मागीर फ्रेश इसीज. आता फ्रेश लिजी म्हणजे कितें जाल्यो? सगळ्यो नव्यो खणी येयल्यो. फ्रेश इसी म्हटल्यानंतर सगळ्यो नव्यो इसी येयल्यो. आतां ह्यो ज्यो दिल्या न्हू वयर वेदांताक ह्यो नवीन खणी, ह्यो सगळ्यो जुन्यो खणी. शिरगांवां ज्यो दिल्या नव्यो खणी सगळ्यो जुन्यो. कोडली मायन्स सगळ्यो जुन्यो. म्हणजे एका बाजून तुम्ही सुप्रीम कोर्टाक फटयतात ते आनी दुसऱ्या बाजून आमी ई ऑक्शन केलें म्हणून फक्त तेंचो मायनिंग लिजाचो नंबर बदलता. मागीर
इंटेंट झाल्यानंतर त्याचो लीज नंबर बदलता पण सर्वे बदला ना, सर्वे नंबर तेच असतात. त्याच्यामुळे कळटा कितली फटिंगपणां चलयल्या ती. म्हणजे त्या तूं प्रश्नाचेर अशें की सरकाराक हें सांगपाक सोदता, ही जी जगलरी आसा न्हय, म्हणजे ते अशे घडगाडे कशे हें करतात आनी मागीर ते मारतात, ते 3 पानांचो खेळ बी करतात, ते 3 पानांचे खेळ सरकारान बंद करचे आणि वस्तुस्थितीक सामोरे वचचें. वस्तुस्थिती ही आज खरी गरज आसा ती काटेकोरपणे कायद्याच्या मायनिंगाच्या संदर्भात पालन करणारे आणि ते कायद्याची माहिती असलेलो डायरेक्टर. आता जो डायरेक्टर नेमलेलो आसा ताका जितक्या बेगीन काडीत तितके मायनिंगाचो आणि गोंयचो फायदो जातलो. ताका बाजूक काडून टॅक्निकल एक्सपर्ट थंयसर नेमपाक जाय, तरूच आमकां मायनिंगाचो गोंयांक फायदो जातलो. तेय बी परत सगळ्यो मॉनिटरींग सिस्टम्स तुमी एनफोर्स करप हें करपाक जाय. आणि सरकारान दुसरी एक म्हत्वाची गजाल करपाक जाय की कितल्यो खणींचो आमच्या वॉटर बॉडीजांक धोको आसा तेचो अभ्यास करपाक जाय. मायनिंगाचे कितले काडले जायत जाल्यार कितली हानी जातली एनवायरमेंटाची. तुमी म्हणजे जाका आमी अशें म्हणटात की एक खर्चाची बाजू किंवा जो लॉस आणि बेनिफीट हेचें असेसमेंट करपाक जाय. काही इतके काडले जायत जाल्यार गोंयची कितली एनवायरमेंटल हानी जातली. कारण आमचें सरकार इंटरनॅशनल एजन्सी कडल्यान जवळ जवळ 2000 कोटी रुपया क्लायमेट चेंजचेर घेता. आतां तुमी जर ते घेता जायत जाल्यार तो परत गोंयचेर विचार करपाक जाय की क्लायमेट चेंज जे जाता ती तर गोंयांक खंयच्या फॅक्टरीच्या मुळे त्रास जातलो आणि मायनिंग हो कंपोनंट जो आसा तो कितलो हानिकारक आसा क्लायमेट चेंजाच्या हेचोय अभ्यास करपाक जाय. पण तो खंयच करिना. एट रँडम तुमी स्टेटमेंट करतात, मोकळे जातात. रँडम स्टेटमेंट करून मोकळे जावपाचे दीस सोंपले. आतां यू हॅव टू बी प्रिसायजली मोर सायंटिफीक इन युअर एटिट्यूड, प्रिसायजली. तरच दीर्घकाळ लोकांक हेंचो फायदो जातलो. म्हणजे आतां ज्यो मायनीस चलतात न्हय त्याचो फायदो जातलो आणि तेचेर भरपूर कायद्याचे काटेकोरपणान इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्स पासून ते रिजनल ऑफिस आसा न्हय बेंगलोराक त्याच्या पासून ते गोंयचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, मायनिंग डिपार्टमेंट हेंच्या सगळ्यांच्या कडल्यान तेचेर कंट्रोल येवपाक जाय, तरच त्याचो आमकां फायदो आसा. ह्या बाबतींत तुम्ही सरकाराक मदत करपाक तयार आहात? ऑफकोर्स हांव केन्नाय आसा तयार. हांव म्हाजें प्रेजेंटेशनय आसा न्हय. हांव जे टाटान दाखयले 3 फावटी, सुनीता नारायणची CSE दाखयले आनी 4 फावटी, ते म्हाज्या कडेन आसा. त्याच्या आदाराचेर हांव सरकाराक दाखोवंक शकता किंवा सांगूंक शकता की कितें केलें जाल्यार कितें जातलें आनी त्यामुळे आमकां कितलो फायदो जावंक शकता हें दाखोवंक शकता. पण जालां कशें, हांव पोस्को इवन डेप्युटी कलेक्टरा कडेन मिटींग जातात, म्हाका सोडून मिटींग सगळ्यांक आपयतात ते, म्हाका मात्र कशेंच आपयना. कित्याक तांकां खबर आसा की तेंचे सगळ्यांक एक्सपोज करतलो म्हणून. हांव जे कितें उलयता न्हय तें कशें चुकीचें आसा आनी तें कशें उलोवंक जाय हें हांव तांकां शिकयतलो म्हणून पयलींच ते म्हाका भायर दवरतात, कळ्ळें. म्हणून म्हणटा हांव पोस्को, कळ्ळें. खूप खूप धन्यवाद तुमचे रमेश गावस सर, की तुम्ही खूप बरी माहिती दिली, खूप बरे मुद्दे सांगले. तर हे असे रमेश गावस सर जे एक खडेगात पर्यावरण प्रेमी आसा, एक्टिविस्ट आसा आणि सदींच लोकांच्या हिताचे उलयतात आणि खाणी बद्दल चड उलयतात, कारण पर्यावरण हो त्यांचा आवडीचो विषय आसा. तर जी आता सध्या खाण कंपनीन वाहतूक चालू केलेली आसा त्याबद्दल आम्ही सरांकडून जाणून घेतले. असे वेगवेगळे विषय आम्ही सदीच तुमच्या मुखार घेऊन येत रावतले. पळयत रावत गोमंतक TV. हांव विनायक सामंत आणि माझ्या वांगडा यश आडारकर, आमचो कॅमेरा पर्सन. धन्यवाद.